आश्रित्य आश हरे कृष्णा माताजी कंटिन्यू करूया. म्यूट आरसत्व माताजी. आणि डिस्कनेक्ट झाली दिसतात आणि आपण रिकनेक्ट जाताना दिसतात. ओके. आपण रिकनेक्ट जातात. आपण जातलाच कनेक्ट होतात. झालं. हरे कृष्णा माताजी. राजश्री माताजी कंटिन्यू स्टार्ट करूया का? हा वय माताजी. श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्राणि अथ सप्तमोऽध्यायः. विश्वस्थिति प्रलय सर्ग महाविभूति वृत्ति प्रकाश नियमावृति बंध मोक्षाः यस्या अपांग लव मात्रत ऊर्जिता सा श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. ब्रह्मेश शक्र रवि धर्म शशांक पूर्व गिर्वाण संततिरियं यदपांगलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृज्यते चिन्त्या श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. धर्मार्थ काम सुमति प्रत्ययाद्य शेष सन्मंगलं विदधते यदपांगलेशम् आश्रित्य सत्प्रणत सत्प्रणता अपीड्याः श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. षड्वर्ग निग्रह निरस्त समस्त दोषा ध्यायन्ति विष्णुं ऋषयो यदपांगलेशम् आश्रित्य यानपि समेत्य न याति दुःखं श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. शेषा हि वैरी शिवशक्र मनुप्रदान चित्रोरुकर्म रचनं यदपांगलेशम् आश्रित्य विश्वमुखिलं विददाति दाता श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. चक्रोग्रदिदीति हिमाकर सूर्यसूनु पूर्वं निहत्य निखलं यदपांगलेशम् आश्रित्य नृत्यति शिव प्रकटोरुशक्तिः श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. तत्पाद पंकज महासनतामवाप सर्वादिवन्द्य चरणो यदपांगलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्य सुरैर्दुरापाम् श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. नागारिरुद्र बल पौरुष आप विष्णु आहत्वमुत्तमजवो यदपांगलेशम् आश्रित्य शक्र मुखदेव गणैरचिन्त्यम् श्रीयत् कटाक्ष बलवत्यजितं नमामि. आनंद तीर्थ मुनि सन्मुख पंकजोत्तम साक्षाद्रमा हरिमनः प्रियमुत्तमार्थम् भक्त्या पठत्यजितमात्मनि सन्निधाय यस्त्रोतमेत यदियाति तयोरभीष्टम् इति सप्तमोऽध्यायः. या अध्यायांतो गुरुनं श्री सांगला म्हणारी विष्णूची महाविष्णू सर्वशक्त आणि त्या हरीनं पुरा भक्ताले वर्णन केला. म्हळ्यार ह्या अध्यायांतो श्री हरी ताका महान भक्ताल करेन कशी सेव करून घेता तसल देवाक नमन करता. तागेल भक्त म्हळ्यार लक्ष्मी ब्रह्म सूर्यो चंद्रो इंद्रो गरुड पूर जन तागेल अधीन जावन आसून तंगेल कर्तव्य तंतरनी कोरच्याक तो प्रेरण करता. तसल हरीक हांव नमन करता. धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थ ज्ञान बुद्ध कोणाले कटाक्षानी जास्ती तसले श्रीहरीक नमन करता. असल लक्ष्मी नारायणाक प्रीतीचे हे स्तुती गीते आनंद तीर्थ मुनीन रचन केला. हे भक्तीन पठण केलेल्यांक सकलाभिष्ट सिद्धी जाता म्हणला. श्री कृष्णार्पणमस्तु. थँक्यू माताजी. मस्त संकोन तुम्ही सांगितले. मध्वाचार्यांना आनंद तीर्थांनी हे जे रचना केलेलं असं भारी सुंदर असं आणि तुम्ही त्या अति सुंदर कोण सांगितलं असं
मस्त धन्यवाद तुमका. आता 8 अध्याय आमकां सांगू येता सची अर्ग्रेस राधिका भाऊ माताजी आणि तांगेलो टू गौरी भट माताजी तांनी वे सांगता सची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ द्वादश स्तोत्रे अष्टमोऽध्यायः. ह्या अध्यायांतू श्रीमद मध्वाचार्यान अशी सांगला की मनुष्या जन्माचे कर्तव्य कशें म्हळ्यार देवाक परमात्माक आराधन करून तागेल गुण कीर्ती सकड महिमा वर्णन करून अशेंची मनुष्य जन्माचे कर्तव्य म्हणून सांगितलं आसा. आणि मात्रेने हाजी निमित्त देवा संतोष करूक आम्ही भागी जातात ते म्हणून सांगितलं आसा. आता मी सुरू करते. वंदिता शेष वंद्यो वृंदारकम् चंदना चर्चितोदार वीणासकम् इंदिरा चंचलांग नीराजितम् मंदरोधारी वृत्तोर्भुजा भोगिनम् प्रणयामो वासुदेवम् देवता खण्डमण्डलम् प्रणयामो वासुदेवम् सृष्टि संहार लीला विलासार्थम् पुष्ट षाड्गुण्यस विग्रहोल्लासिनम् दुष्ट निशेष संहारकर्मोद्युतम् हृष्टपुष्टानुशिष्ट प्रजा संश्रयम् प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मंडला खण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् उन्नत पातिता शिष्य संसाधकम् सन्नता लौकिका नन्दद श्रीपदम् भिन्न कर्माशय प्राणि सम्प्रेरकम् तन्न किं नेति विद्वंसु मीमांसितम् प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् विप्रमुखे सदा वेदवादोन्मुखे सुप्रतापेक्षिता शेषरै चार्चितम् अप्रतापोरुसंविद्गुणम् निर्मलम् सप्रकाशादरानन्दरूपम् परम् प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणे श्रुतमानः पर सत्यसङ्कल्पैको वरेण्यो वशी मध्यनूने सदा वेदवादोदिता प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला
खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशासितं नश्यतां दूरदं सर्वदाप्यात्मकं पश्यतां स्वेच्छया सज्जने स्वागतं प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अग्रजं यस्य सज्जातमग्राकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्र आद्योऽपि यश्चात्मजाग्रात्मज सगृहीत सदा परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अच्युतो यो गुणे नित्यमेवाखिले प्रच्युतो शेषदोषै सदा पूजित उच्यते सर्ववेदोरुवादैरज स्वाचितिं ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वै सदा प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् धारयतेन विश्वं सदा जातिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यानिनं पार्यते सर्वमन्नेत्रयः पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् सर्वपापानि यं संसृते संशयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वपूर्वादिगीर्वाणसंस्थानद कुर्वते कर्म यत्प्रीतये सज्जना प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वार्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यानामत अक्षरो योजना सर्वदैवामृत कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जातिकं प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् नन्दितीर्थोरन्नो नन्दिन सन्ददाना सदा नन्ददेवैमतिं मन्दहासारुणा भागदत्तो नति वन्दिता शेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवम् देवता मण्डला खण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् प्रीणयामो वासुदेवम् प्रीणयामो वासुदेवम्
इति श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचिते द्वादश स्तोत्रे अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी दोघांके मेगेल नमस्कारू. या अष्टमोध्याय भारी चणकून सांगला तुम्ही. इतले कर्ण मधुर झाले की ऐकूनच आमगेल भक्ती सदैव वृद्धिंगत जाता. त्यामुळे विप्रसुधा प्रभूजी सुरवेरी व्हॉट्सअप ग्रुप घालेल प्रमाणे केवळ ह्या सकट रचना ऐकूनच तांगेल पुरा लीला ऐकूनच आमगेल भक्तीन तू आमक मुखार सुचा मस्त अवकाश मिळता. अशी आमगेल सगळ्याला आईचे भाग्य की ह्या आज आमक तुमगेल मुखांतून ऐकूच्या मिळे. राजश्री माताजी आणि तुम दोघांके आमगेल मस्त धन्यवाद. तशी जी आज सकाळ जॉईन केलेलं असं मध्वाचार्याला मुखावेर लीला ऐकूच्या का तांका मेगेल रिक्वेस्ट असं त्या सांगून जर तरी कोणी लिव्ह करच्या ना म्हळ्यार त्यानंतर 9व्या अध्याय आज आमकां सांगून दिता असाची. त्यामुळे ह्या क्लास जात तरी वापस मुखावेल 9वा अध्याय ऐकूच खातीर सगळ्यांनी आतूर आपका म्हणून विनंती. आम्ही फर्स्ट आणि सेकंड सेशनान तू मध्वाचार्याला मस्त बाललीला असची मंत्रमुग्ध करता तांगेल्या म्हळ्यार आम्ही आलोचना करू जाय ना की कशी असत तांगे लीला. जशी कृष्णा लीला ऐकताना आमकां खुशी जाता तशीच कृष्णाल भक्ताला लीला ऐकताना आमकां तशी खुशी जाता आणि मस्त प्रेरणाय मिळता. मस्त विषय तांगेल कडनं शिक्षाक मिळता. संताल कडनं भक्ताल कडनं आमकां मस्त विषय पुरा आचरण हाडची तशी मस्त शिकू मिळता. आणि मध्वाचार्याला स्थान आमगेल गुरु परंपरेंतू एक विशिष्ट स्थान असं म्हळ्यार व संप्रदाय सांगताना ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय म्हणून म्हणटाची. तशीच आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण आहे त्याचे संप्रदाय मध्वाचार्याचे संप्रदायांत येता. त्यामुळे तांगेल एक स्थान मस्त विशिष्ट असं. आणि जशी प्रभूजीन सांगून दिले आमकां की ताचे फुडें अद्वैत वाद मस्त प्रचार आशिल्लो. मध्वाचार्यानच द्वैतवाद स्थापन केलेलो. त्याच खातीर आता मुखावेल पास्ट टाइम चड वेळ घ्या ना विप्रसुधा प्रभूजींक इन्वाइट करता आमगेल तांगेल मध्वाचार्याला मुखावेल लीला आमकां सांगून दिवच्याक. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. धन्यवाद ज्योतिकिनी माताजी. भारी चंद कोण इंट्रोडक्शन केलं. सगळे जीएसबी भक्तवृंद टीमाक धन्यवाद करता की त्यांनी हे प्लॅटफॉर्म सुरू करून आमकां पुरा जनाक एक अवसर दिलो अवकाश दिलो की आम्ही एव्हरी संडे देवाल विषय देवाल भक्ताल विषय चांग रुपार सत्संग करूयात. आणि ह्या सभेंत आयिल्ल्या आजी पुरा जनाक स्वागत करता. तुमकां नमस्कार करता. मुख्य जावन पुरा मालगड जनांक तुमकां नमस्कार करता. तुमगेले आशीर्वाद घेता हे सेशन कंटिन्यू करून वयच्याक. भारी एक व्हड दिव्य विषय वयर आमी सत्संग करता आसती. आणि मध्वाचार्य स्वाम्याले गुणगान करतना तांगेल एक आशीर्वादान मेळताना कसने आमगेल कष्ट आशिल्ले कसने आमगेल मनांत आशिल्लें ते खंडीत जाता म्हणून तांतू काही संशय ना. सो प्रार्थना करून आमी आयची सेशन सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता पहिलीची विजयदशमी उत्सव जाल्लो. ते विजयदशमी उत्सवा दिवसूची मध्व जयंती म्हणून उत्सव आसता. मध्वाचार्य स्वाम्याले जन्म जाल्लो विजयदशमी दिवसूची म्हणून. सो त्या संदर्भारी आम्ही हे सत्संगाचे कार्यक्रम करता आसती. मध्वाचार्य स्वाम्याले गुणगान करून हांव सुरे लेखिल्लें की 3 सेशन भितर जातलें म्हणून. जाल्यार पळयल्यार
मुख्य जावन आशिल्ले विशय मात सांगल्यार वय 3 सेशनां कवर करूं जायना तितले सकट आसा हे मध्वाचार्य स्वामेल विशय. हे मध्वाचार्य स्वामेल विशय आमी गुणगान करता आसा ती ते मध्व विजय सुमध्व विजय म्हणून ते पुस्तका देखून ते बरयलेले श्रीमान नारायण पंडिताचार्य आनी श्रीमान त्रिविक्रम पंडिताचार्याले सुपुत्र जावन आशिल्लीं ती आनी त्रिविक्रम पंडिताचार्य आनी मध्वाचार्याले डायरेक्टली शिष्य जावन आशिल्लीं ती. हे मध्व विजय म्हळ्यार अशी सांगिल्ली आसतना तू की पुरा देवी देवतान पुरा जना देवाला वचून प्रार्थना केलेले की देवा हे आत्ता कलियुगान तू हे पुरा वेद शास्त्राचे पुरा अर्थ विपरीत रितीर पुरा सांगता आसा ती अनुवाद ताचे कसन ताचे कोरका ताची कशी ते आचार विचार त्या पुरा गुपसोन सी घालना तेव्हा तूच एक अवतार घेवन कशी पुणी कोर न्हू ह्या पुरा सम कोरका म्हणून देवाला प्रार्थना करता ती तेन्ना देवान सांगचे आस की न्ही हांव मागीर प्रितीचो जावन आशिल्लो वायुदेव ताका पेटयता आनी हे वायुदेवाला अवतार येवन कलियुगान तूं ते कसन ते शास्त्राच पुरा विपरीत अर्थ जाल्लेलो आसा आनी भक्तिपथाच ते महत्व स्थापन करचें आसा ते करतलो तो म्हणून. तशी त्या प्रकारार आमी पळयल्यार की ह्या वायुदेवाला अवतारू श्रीमान मध्वाचार्य आनी तांणी 37 शास्त्र बरयल्लें आसा मध्वाचार्य स्वाम्यान मुख्य जावन ताका सर्व मूल ग्रंथ म्हणटा ती तांणी जगद्गुरू तांणी विश्वगुरू आनी सान दुखून व्हड प्रायेचे पुरो जनाक तांगेली भारी एक प्रिती जावन आशिल्ली तांणी विद्वान जावन आशिल्ले जनाकय भारी प्रिती तांणी म्हळ्यार तांगेले शास्त्र तांणी ते कशी तांणी ते अनुवाद करून ताचे विशय सांगिल्ले ताजे खातीर विद्वान जावन आशिल्ले जनाले प्रितीचे. कोणाक संगीतांत इंट्रस्ट आसा तांकांय भारी प्रितीचे आशिल्ले. आतां हे द्वादश स्तोत्र आमी पळयलेलें आसा इतले छंद संस्कृतान आसा आनी ते खंयची म्युजिकार वैरी ते संगीतमय जावन ते सांगीत तशें ते मध्वाचार्य स्वाम्यान कितलेकी सकड संगीता विशय तांणी स्वयं जावन भारी चांग रुपारी भजन करता आशिल्लीं ती आनी भारी चांग रुपार स्तोत्र सांगून दाखयता आशिल्लीं. सो म्युझिशियन्सांकय तांणी लायक जाता आशिल्लीं ती. म्युझिशियन्स विद्वान न्ही ते कुस्ती करतले आसत पळय रेस्लर्स त्या टायमार रेस्लिंग म्हळ्यार व्हड स्पोर्ट आशिल्लें कुस्ती करतले सगळे भारत वर्षांत तूं मध्वाचार्याल तसले कुस्ती करतले कोणीय ना आशिल्लो आनी पुरा कुस्ती करतले जेनाकय तांणी भारी प्रितीचे आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ही समाजांत तूं अशी कोणीय नात आशिल्लीं ती कोणाक मध्वाचार्य प्रिय नात आशिल्लीं. एक पण तांणी 50,000 किलो फात्तोरू अशी उक्कोळ दाखयलेलो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लक्षणशास्त्र म्हूण आसके शास्त्रांत तूं म्हळ्यार ते लक्षण पळोवन कितली शक्ती आसा म्हूण जनाले ते लक्षणशास्त्र पळयल्यार कळटलें. आनी ते लक्षणशास्त्र लेखकारी त्या टायमाचे विद्वान जन कोण आशिल्लीं कोणा ते लक्षणशास्त्र गोत आशिल्लें तांणी सांगिल्लें आसा की मध्वाचार्याल म्हणके श्रीपाद मध्वाचार्य म्हणके शक्तिशाली व्यक्ती कलियुगांत कोणीय ना ती. आनी तांणी एक प्रकार चिंतामणी म्हणके आशिल्लीं ती तांगेल्या कोणीय कसं प्रार्थना केलेलें आसा तांगेल्या आशिर्वादान तांकां ते प्राप्त जाल्लें आसा. आनी हे सगळे हरिदासवर्य म्हळ्यार पुरा हरिदासान ते एक भावना आनी तांगेली ते एक संस्कृती ते मध्वाचार्य स्वामेल निमित्ताची कितलीकी सकळ हरिदास जाल्लेले आसा तातूंत मुख्य जावन पुरंदरदास कनकदास आनी पुरा जन कितलीकी सकळ भजन सुलभ भाशेन बरोवन प्रचार केलेलो आसा. आनी सगळे भारत वर्षांत तूं एक प्रकार पळयल्यार ते भक्तीचे ते हरिदासवर्य म्हळ्यार ते भक्तीचो एक प्रचार जाल्लो आसा. मुखारसून चैतन्य महाप्रभू महाराष्ट्रांत तुकाराम महाराज आनी पुरा एक प्रकार पळयल्यार ताची मेन स्रोत मध्वाचार्य स्वामीची तांगेले डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली तांगेले आशिर्वादानाची हे भक्तीचे संस्कृती आनी भक्तीचे ते मुवमेंट आसा पळय मुखारसून गेलेले म्हूण सांगता. आनी ते सूर्य असवय जाल्यार एक पण सूर्य असल्यार सोलार एक्लिप्स जाता म्हळ्यार सूर्य दिसना. त्या प्रकार दिव्य ज्ञान ते वेदशास्त्र आशिल्लें जाल्यार ते मायावाद अद्वैत जावन आशिल्लें ताजे भाष्या निमित्त ते दिव्य जावन आशिल्लें वेदशास्त्राचे भक्तिमय स्वरूप दाखोवन दिनाशिल्लें ते मध्वाचार्यान दाखोवन दिलेलें म्हूण सांगिल्लें आसा. नारायण पंडिताचार्यान सांगिल्लें आसा तांगेलें सुमध्व विजयांतू प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य सिद्ध साधक म्हळ्यार
मध्वाचार्य स्वामी वायुदेवाला अवतारत्रय म्हणून म्हणजे हनुमंत जावन त्यांनी रामायणांतू रामाला सेव केलेली, भीम जावन महाभारतांतू कृष्ण अवतारा वळारी भीम जावन त्यांनी कृष्णाला सेव केलेली, तशी या कलियुगांतू मध्वाचार्य जावन त्यांनी वेदव्यास देवाला सेव केलेली. त्यांनी जगद्गुरु विश्वगुरु आणि सगळे एक मानव समाजाक तांगेल निमित्त एक व्हड एक भक्तीन मुखारसून वचचे कसल त्यांनी भाग्य कोण दिलेलं असं. तांगेले ब्रीफली सेशन रिकॅप करता. तांगेल जन्म 1199 AD पाजक क्षेत्रांत जाल्लेलें. तांगेल आवस आनी बापूस मध्य घे बटनी वेदवती म्हूण आशिल्ली. तांगेले त्यांनी एक परंपरा कोरून आता तें लुप्त जावन आशिल्लें ज्ञान त्यांनी सांगिल्लें आसा. भगवद्गीता कशी सांगता ती एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः. म्हळ्यार ते काला प्रभावान ते योगो नष्ट परंतप अर्जुना सांगचे आसा की ते ग्लानी जगता धर्मांतू म्हणून जाल्यार ते परंपरा स्थापन करून कृष्ण परमात्मा ते आपास ते ज्ञान पुरा जना मेळचे तशी करता म्हणून एवं परंपरा प्राप्तम. तशी त्या प्रकार मध्वाचार्यान वेदव्यासाले डोकून डायरेक्टली वेदव्यास आणि बद्री विशालाला आशीर्वाद घेवन ते पुनर त्यांनी भाष्य बरोवन तांगेले ते धर्म संस्थापन केल्लें, भक्ती संस्थापन केल्लें म्हणून. आणि पुरा वैष्णव इन्स्टिट्यूशन आसा ती आयची कालांतू त्यांनी पुरा जन मध्वाचार्याल फॉलोईंग त्यांनी सांगिल्लें ते फॉलो करता आसा ती. आणि ते लुप्त जावन आशिल्लें ज्ञान कलियुगा प्रभावान त्यांनी ते पुनर्जीवित केल्लें म्हणून सांगेत. आमी बालपणांत तांगेले मस्त सकट सांसान लील पळयलेलें लास्ट 2 सेशन्सांतू. हांव तूं विवरसून वचचें ना म्हण आयची सेशन कंटिन्यू करचें. तशींची मुखारसून वतरी तांणी 5 वर्सां प्रायरी तांगेलें उपनयन मुंजी जालेली आणि पुरा तांणी शास्त्र शिकून काडलेलें म्हणून सांगिल्लें. 5 वर्स करून 12 वर्स त्यांनी अच्युत प्रेक्ष स्वाम्या लागीं तांणी तांगेले गुरुकुलांतू शिक्षण प्राप्त केल्लें. अच्युत प्रेक्ष स्वामी म्हळ्यार तांणी साधारण मटा न्ही आशिल्लीं. तांणी महाभारता टायमारीची तांगेले फुडें जन्मांतू संन्यासी जावन हस्तिनापुरांत आशिल्लीं खंय. आणि त्यांनी भीमाले युधिष्ठिराले हातान स्वयं त्यांनी भिक्षा स्वीकार केलेले संन्यासी जावन आणि या मुखार वयल जन्मान त्यांनी आपास आयली ती आणि त्यांनी जगन्नाथपुरींत आशिल्लीं म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि जगन्नाथपुरी दोकोन अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यांक तांगेल गुरून सांगलें की तुम्ही हांगा उडुपी क्षेत्रा वचूका म्हणून. ते उडुपी क्षेत्रा येवन जेतरी अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यान अनंतेश्वराल दर्शन घेतलें सिता. देवान अच्युत प्रेक्ष स्वाम्या सांगचे आस की अनंतेश्वरान की मुखारसून तुका एक शिष्य येतलो आणि त्या शिष्याल निमित्त तुका दिव्य जावन ज्ञान प्राप्त जातलें म्हणून अच्युत प्रेक्ष स्वाम्याक सांगिल्लें आसा. आणि अच्युत प्रेक्ष स्वाम्याक खंडित कळटा की मध्वाचार्य स्वाम्याची कोण ते अनंतेश्वर देवान सांगिल्लें एक शिष्य येतलो म्हणून. सो तशें ते मध्वाचार्य स्वाम्याक मागीर 12 वर्सां तांणी संन्यास स्वीकार करता ती. तांगेलें नांव पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ म्हणून जाता. आणि तांगेले ख्याती तांगेली कीर्ती पुरा कडेन दक्षिण कन्नड आणि सगळे दक्षिण भारतांतू पुरा कडेन तांगेले कीर्ती स्प्रेड जाता. कीर्ती स्प्रेड जाताना मस्त ऑपोजिशन वयता विरुद्ध जावन आशिल्लीं. म्हणजे त्या टायमार ते मायावाद जावन अद्वैत जावन आशिल्लें ते फॉलो करतले जन मस्त आशिल्लीं विद्वान आनी पीठ. सो तांगेले ऑपोजिशनय मस्त येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मुखारी अच्युत प्रेक्ष स्वामी तांकां ते अनंत मठाचे मठाधिपती वय करता ती. आणि त्या टायमार तांगेलें नांव आनंद तीर्थ म्हणून दवरतात तांणी. आनंद तीर्थ म्हळ्यार पुरा जनाक भक्तीचे आनंद दित नव्हतो म्हणून अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यान तांगेलें नांव आनंद तीर्थ दवरलेलें म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि मध्वाचार्य म्हणून वय तांगेलें नांव आसा म्हळ्यार मधुर तांगेलें भारी मधुर जावन आशिल्लें तें ज्ञान तांणी पुरा जना दिता आशिल्लीं आचार्य जावन ताका मध्वाचार्य म्हणून नांव तांगेलें आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें. त्या टायमार मस्त त्या एरियांत आशिल्लें जैनी बुद्धिस्ट पुरा आशिल्लीं ती प्रमुख जन भद्रसागर वादसिंह म्हणून तांगेले पुरा लिडर्स आशिल्ले. तांकां पुरा जनाक वाद विवादांतू तांणी पराजित करता ती आणि तांणी धांवन वतात त्या एरिया दोकून म्हणून सांगिल्लें आसा. मात तांगेल गुरु वय अच्युत प्रेक्ष स्वामी सांगता की तुगेले भक्तीचें तूं कशी कृपार तूं वेदशास्त्राचे विशय सांगता तुगेलें एक भाष्य बरोवका तुवें म्हणून. मुखारसून तांगेलें त्या टायमाची शंकराचार्य प्रमुख जावन आशिल्ले शंकराचार्य विद्याशंकर तीर्थ शिंगेरी मठाचे तांगेल ओटवय वाद विवाद जाता. आणि तांणी वय अशी सांगता ती की तुमगेल भाष्य खंय आसा म्हणून. ताकाची तांगेल भाष्या खातीराची तांणी सुरे लेखता ती
की त्यांनी त्या गीता वयर भगवद्गीता वयर भाष्य बरोवका आणि वेदव्यासाले दर्शन घेऊ का म्हणून त्या प्रकारे त्यांनी मनांतूची एक प्रकार निर्णय करता ती आणि त्यांनी बद्रींत वत्ता ती आणि थंय मस्त वेळू बद्री विशाल बद्री नारायणाले पूजा करता ती बद्रींतू आणि थंयची तांकां देवाल दर्शन जाता आणि बद्री नारायण देव बद्री विशाल येवन सांगता की तुम्ही त्या गीता भाष्य बरयलेलें भारी उचित आसा आणि म्हाका भारी खुशी जाली म्हूण देव सांगता म्हाका देव तांकां सांगता तुम्ही त्या भाष्यान तुम्ही बरयलें आसा गीतार्थम वक्ष्यामी शक्तितः म्हळ्यार मेकल अशील कसन शक्ती आसा पळय तें हांवें उपयोग करून हें गीता भाष्य बरयलां म्हणून अशी मध्वाचार्यान तें गीता भाष्यान बरयलें जाल्यार बद्री विशाल बद्री नारायण सांगता तुगेल अशील शक्ती तू पूर्ण यूज करनी थोडी शक्ती यूज केल्या ताका शक्तीतः बरो नाका लेशतः बरय म्हणून म्हळ्यार थोडी शक्ती यूज केल्या म्हणून कसं जालें की फुडें महाभारतांत तू कृष्णान शांती दूत जावन वताना भीम सांगता हांव कृष्णाक सांगता टायमार हांव आशिल्लो मेगेल पुरा शक्ती उपयोग करून कृष्णा हांव देवता जनाक वय देवाच्या जनाक वय पराजित करता म्हणून तेन्ना कृष्णान भीमा सांगची देवता जनाक पराजित करच्याक तुगेल पुरा शक्ती यूज करूका म्हूण ना थोडी शक्ती यूज केल्यार वय उपयोग केल्यार वय तांणी पराजित जातली म्हणून म्हळ्यार भीमा तितले एक प्रकार शक्ती आशिल्ली तशी बद्री विशाल बद्री नारायण देवा सांगता श्रीपाद मध्वाचार्याक की तू हें गीता भाष्य बरयलें आसा पळय तें तुगे पुरा शक्ती न्ही थोडे शक्ती वय तू उपयोग केल्यार हें गीता भाष्य बरयलें आसा म्हूण बद्री नारायणान स्वयं मध्वाचार्य स्वामी सांगचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारी तें वेदव्यासाक वचून तांणी दाखोवचें आसा आनी बद्री विशालान एक प्रकार पळयल्यार भगवद्गीता अर्जुन आनी कृष्णाले आयकलेलें वय जाल्यार मध्वाचार्यान भीम जावन वय आयकली ती कसले तांणी वय थंय आशिल्लीं तेन्ना आनी हनुमंत जावन वय आयकली ती कसले की अर्जुन आला आनी कृष्ण आला रथ हारी हनुमंता ध्वजा रुपार थंय आशिल्लो सो मध्वाचार्य स्वाम्यान भीम जावन आयकला आनी हनुमंत वय जावन आयकली ती आनी तांणी तांगेले तिन्नी स्वरूप मध्वाचार्य जावन तांणी त्यांची गीता वयरी भाष्य बरयलेलें आसा सो होड विशय आमी मनावर तसलो आसा आनी थंय तांणी मागीर 48 days बरी कष्ट मौनम म्हूण ते व्रत दवरतात खंय सकाळी फुडें सूर्योदय जावचे पयलीं फुडें अलकनंदान स्नान करून तांणी खाली म्हळ्यार उलोवचें म्हळ्यार ते देवाल आनी शास्त्र मात विंगड कसले उलोवचें ना ताका ते मौनम ते व्रत दवरतात आनी ताजे फलस्वरूप वेदव्यासालें दर्शन जाता तांकां थंय आनी वेदव्यासाल दर्शन जाल सिता वेदव्यास देवान मध्वाचार्यांक पोटोवन धरचें आसा म्हूण कशी रामान हनुमंताक पोटोवन धरलें रामायणान तूं तशी वेदव्यासान श्रीपाद मध्वाचार्याक तोच राम वेदव्यास जावन कशी मध्वाचार्य स्वाम्यांक पोटोवन धरता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी थंय मागीर मुखारी थंय बद्रीन तूं मुखारसून वतात अप्पर बद्री म्हणटात म्हळ्यार ते साधारण जावन आशिल्ले मनुष्य वचचें जायना थंय वचून तांणी तांगेली गीता भाष्य दाखयता ती वेदव्यास देवाक भारी खोशी जाता त्या गीता भाष्य आयकून आनी मागीर तांणी सांगता की ब्रह्मसूत्रा वयरी तूं भाष्य बरोवका म्हूण आनी मुखारसून ते ब्रह्मसूत्रा वयरी भाष्य मध्वाचार्य स्वाम्यान बरोवचें आसा ताका पूर्ण प्रज्ञा भाष्य म्हणचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी बद्री वेदव्यासाल आश्रमात दोकून तांणी दोगोजन ओट्टू मेळून आनीके वयर स्तरार वता ती ताका नारायण आश्रम म्हणटा ती आनी थंय स्वयं नारायणालें दर्शन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रकारार तांकां दोन्ही देवालें दर्शन जाता आनी तांणी त्यांची भाष्य मागीर वेदव्यासालें बद्री विशालालें नारायणालें आशीर्वाद घेवन तांणी तो वयता त्या पास आनी तांगेले गुरू दिता ती अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यांक आनी ह्या टायमार अच्युत प्रेक्ष स्वामी तांगेले गीता भाष्य आयकून तांगेले शिष्याक वंदन करून गुरू आशिल्ली तांगेले शिष्य जाता ती आनी पूर्ण अच्युत प्रेक्ष स्वाम्यालें आतां तांणी तांगेले शिष्य गुरू तांगेले शिष्यालें शिष्य जाता ती आनी तांगेलें नांव श्रीमद पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी म्हूण तांगेलें जाता अच्युत प्रेक्ष आनी तांणी शरण येताना श्रीपाद मध्वाचार्य सांगतात की म्हाका आयदोळ तें
दिव्य जावन आशिल्ले ज्ञानाचे ताण येत आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका पिवूंक आशिल्लें तें ज्ञान जाल्यार कशें कोणाक उद्दा जावका ताण येता तेन्ना मीठ घालेलें उद्दा दिल्यार कोणाक पिवचें जाता तशींच म्हाका हें आतां येदोळ टायमार ज्ञान म्हाका ज्ञान जावका म्हण आसा जाल्यार उदकांत मीठ घालून दिल्यार पळय पिवचें जाता तशें म्हाका घेवचें जायनाशिल्लें जाल्यार तूं हें गीता भाश्य बरोवन तेका दिव्य ज्ञान दिलेलें आसा तें अमृतमय उद्दा म्हणकेचें आसा आनी म्हगेल पुरा ताण वचून हांव संतुश्ट जाला हाजी म्हूण श्रीमद पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी मध्वाचार्याल शरणा येवन तांगेले गुरू तांगेले शरण येवन सांगता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकारार आमी त्या काणी आयकलेली ती मागीर मुखार जावन आमी पळयलेलें की तांगेले आनीक एक शिश्य आशिल्ली त्या टायमार श्यामशास्त्री म्हूण आशिल्ली तांणी कलिंग राज्यांत व्हड मंत्री जावन आशिल्ली ती तांणी तांगे शरण येवन नरहरी तीर्थ जाता ती आनी नरहरी तीर्थ जावन तांणी कलिंग जावन देशाचें थंय अपास मध्वाचार्य तांकां पेटयता ती कसले कितें मूळ रामाचें तेंचे ब्रह्म इश्वाकू दशरथ हनुमंतू लक्ष्मण आनी त्या पुरा जनान तें पूज कोन्न आयिल्ले तसले ते रामाल विग्रह ते आपास तांकां जावंक आशिल्लें तसले ते विग्रह ते घेवन येतात तांणी आनी ते आयचे समयार ते विग्रह मूल राम विग्रह ते मंत्रालयांत आसा म्हूण सांगिल्लें आसा मुखा वयल्या आयच्या सेशनांत आमी पळोवया की मध्वाचार्य स्वामी एक पंता मल्पे बिचारी म्हळ्यार समुद्रा लागीं आशिल्लीं खंय तांणी तेन्ना तांकां मनांत भारी एक आनंद जाता खंय आनी दोळ्या देखून अश्रू येवचे जाता खंय इतले दिव्य आनंद मनांत जाता खंय म्हळ्यार कशें की देव येता आसा म्हूण तांगेले मनांत दिसता खंय आनी तांगेले दोळ्या देखून अश्रू येता ती आनी तांणी भक्तीन हें द्वादश स्तोत्र म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी द्वादश स्तोत्राचें तांणी सुरेश 5 अध्याय म्हणटानाची तांकां दूर एक दोणी दिसता खंय ते दोणी पळयल्यार तेन्ना जोरार वार येता सायक्लॉन म्हणटात पळय आनी ते दोणी हेकड तेकड हाल्लून अशें दिसता की ते केन्नाय ती दोणी आतां उदका भितर पळोवन तांकां तशी पुरा जनाले मृत्यू जातलें म्हूण तशें दिसतलें म्हूण त्या प्रकाराची एक परिस्थिती जाता जाल्यार ते दोणीर आशिल्लो तो शिप्पार आशिल्लो तो कॅप्टन आसा पळय तो दोनी हात वयर करून मध्वाचार्यांक रक्षण करी म्हूण तो मागून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना मध्वाचार्य स्वामी तांगेलें शाल आशिल्लें शालान तांणी वायुदेव न्हय ते शालान अशी करून तांगे शाल अशी गुंडयता ती वाऱ्यार आनी ते वारे तांणी ते शाल अशी गुंडयले पेट्टाक समुद्र शांत जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते समुद्र शांत जाले सिताक मागीर तो शिपाच कॅप्टन कोण आशिल्लो पळय ताका खंडीत विश्वास जाता की मध्वाचार्य स्वाम्याल निमित्त तांगेलें आज रक्षण जालेलें हेजे खंडीत तांणी तांगेली दोणी आनी दोणी आशिल्लो पुरा सामान पुरा नश्ट जाता आशिल्लो म्हूण कळटा आनी त्या टायमार आयले सितात आनी मध्वाचार्याल पांय पडटात ते आनी तांणी निमगे सांगतात की म्हगेले बोटारी मस्त सकड भारी धन मस्त सकड आसा म्हळ्यार गोल्ड कॉइन्स मस्त सकड मूल्यवान वस्तू आसा ती तुमी कसं निमगेल्यार हांव दिता तो शिप्पा कॅप्टन म्हळ्यार ताका एक प्रकार पुनर्जीवन मेळ्ळ्या म्हणके आशिल्लें न्हय तो सांगता म्हळ्यार तागेले मनांत आशिल्लें की ते बोटार आशिल्लें कसन पुरा ते शिप्पार आशिल्ली वस्तू पुरा मध्वाचार्य स्वाम्यांक अर्पण करता म्हूण तागेले मनांत आशिल्लें जाल्यार मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की नाका म्हाका कांय नाका खाली गोपीचंदन आसल्यार तूं दी का म्हणून म्हळ्यार ते शिप्पय निजावन आयिल्ले ते द्वारका देखून आनी तांगेले तंतू मस्त गोपीचंदन आशिल्लें तांतुलें गोपीचंदनाचे व्हड एक फातोर काणू तो शिप्पा कॅप्टन मध्वाचार्य स्वाम्याक दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते मध्वाचार्य स्वाम्याले हातांत ते गोपीचंदनाचे फातोर व्हड आयिल्ले सित्ताकाची ते क्रॅक जावन फुट्टून तांतू कृष्णाले मूर्ती भायर येता श्री कृष्ण उडपी श्री कृष्ण भगवान की जय सो अशी ह्या प्रकारार मध्वाचार्य स्वाम्याल हातांत ते उडपी श्री कृष्णाले विग्रह हातांत येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते हातांत आयिल्ले सित्तात तांणी संचे अध्याय देखून 12 अध्याय ते द्वादश स्तोत्र म्हणचे आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो हे द्वादश स्तोत्राचे महत्व अंत कळटा की मध्वाचार्य स्वाम्यान कितले प्रितीन तांकां देवान दिव्य जावन आनंद आयिल्लें आनी देवान तांगेले हातांत स्वयं जावन आयिल्लें त्या टायमार ते द्वादश स्तोत्राचें रचन केलेलें आसा म्हूण सांगितलें आनी हे साधारण मठाचें देवाल विग्रह न्ही हाजी व्हड काणी आसा फुड्याची कृष्ण अवतारा वळारी देवकी द्वारकांत आयिल्ली खंय तेन्ना तेन्ना देवकीन सांगचें आसा की तुगेली बाल लिला देवा हांव केन्नाय पळय न्ही म्हणून
ताका कृष्णान देवकी वैरी देवकी प्रितीन सांगताना कृष्णान पुरा बाल लील दाखोवचे आसले कशी ते लोणी ताण चोरी केलेली, कशी तो खेळटशिलो आणि कशी ते लोणी पुरा ते दवरलेली मटकी कशी भेतून पुरा त्या लीला चंद्रुपार देवकी दाखयता कृष्ण बालपणाची सगळे लीला बाल लील दाखयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्याच टायमारी रुक्मिणी देवी वय असता तेन्ना रुक्मिणी देवी वय ह्या पुरा लीला देवाल पळयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ह्या लील पळोवन ज्या तरी रुक्मिणी देवी मनांतू त्या बालकृष्णा प्रती इतले एक प्रीती असता की तांणी विश्वकर्माक आपोवन सांगतात की तांणी ताचे विवरण करता तेणी रुक्मिणी देवीन सांगल्या म्हणकेची विश्वकर्मा ते मूर्ती करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि तीची मूर्ती ही कृष्णाली म्हणून. आणि रुक्मिणी देवीन मुखारी अर्जुना दिवची असती मूर्ती. आणि अर्जुनान ते द्वारका देशांतूची रुक्मिणी वन म्हणेल जाग्यारी स्थापन करचे आसा. आणि ते समय अनुसार ते गोपीचंदनाचे ते मस्त असता आणि तांतू ती पूर्ण असता ते विग्रह. आणि आता मध्वाचार्याने अवतार जाल्लो आसा ताका कृष्णाक मध्वाचार्याले आत्तान ती सेव घेवका म्हणून तांणी गोपीचंदन रुपात ते बोटार बैसून थंय ते येतात. तांतूची बलरामाल वय मूर्ती असता त्यांची गोपीचंदन हांतू. आणि ती बलरामाल मूर्ती आता वडबांडेश्वर म्हणून ते मल्पेंतू थंय देवस्थान आसा थंय स्थापन केलेलं आसा ते बलरामाल मूर्ती. सो कृष्णाल आणि बलरामाल दोग जनाल मूर्ती मेळटा मध्वाचार्य स्वाम्याक. बलरामाल मूर्ती थंय जालेलो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्या समयारीची तांणी ते मूर्ती घेवन वापस येतात. हाची एक व्हड एक तत्व आसा आमी मना घेवन वच तशी की आता आमी आध्यात्मिक दृश्टीर पळयल्यार तो बोटार आशिल्लो तो शिप्पाचे आशिल्लो कॅप्टन पळय तो एक आत्मा स्वरूपाची. आमी ह्या संवसारांतू एक भवसागर ते सायक्लोनान सिरकून पडलेले आसत आमी. आणि ते शिप म्हळ्यार आमगेल देहा म्हणकेची. आमी आत्म जावन ह्या भवसागरांतू आमगेल देहांतू शिरकून पडून मस्त कश्टाचे एक प्रकार अनुभव करता आसा ती. आणि ते सायक्लोन येत पळय ते एक प्रकारार हे भौतिक संसाराचे मस्त आकर्षण कष्ट त्या सायक्लोना म्हणकेची म्हणून. आणि सायक्लोनान सिरकून पडताना मध्वाचार्याल तसले गुरूक आमी प्रार्थना तांगेल परंपरेन तसले गुरूक आमी प्रार्थना करून शरण निमगितात पळय तेन्ना तांणी तांगेल दयेन आमकां ते संवसारा दोखून रक्षण करून भायर हाडटा ती म्हणून हातूंत एक तत्व आमी शिकयत. आणि आमी आनीक एक विशय पळयत म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्यान थंय मस्त सकळ मूल्यवान वस्त आशिल्ली ते शिप्पारी. भांगर आशिल्लें पेंटिंग्स मस्त सकळ वस्तू आशिल्ली त्या शिप्पारी. तांणी कसं निमून घेतलें गोपीचंदन. ऍक्च्युली गोपीचंदन ते कांय मूल्यवान न्हय आशिल्लें. ते शिप्पार कसले दवरचे म्हळ्यार ते शिप बॅलन्स जावचे खातीर पळय सामानाचे वेट हेकर तेकर जायनाशी ते गोपीचंदनान व्हड फातर दवरचे. म्हळ्यार द्वारकांत तूं गोपीचंदन इतलें मेळटा की ताची कांय चड व्हॅल्यू ना ते गोपीचंदन खाली ते शिप्पान तूं ते वजन बॅलन्स करचेक पळय ते भोर दवरचे आशिल्लें. म्हळ्यार एक प्रकार आमी पळयत की गुरूक स्वाम्यांक आमगेले कसले व्हड कसले आमगेले मूल्यवान धनवान तशी ना. गोपीचंदन म्हळ्यार ते गोपीचंदन म्हळ्यार एक प्रकार आमी पळयल्यार प्रीती म्हणकेची म्हणून तांकां आमगेली प्रीती आनी एक सेवा भाव मात जावका. ते प्रीती आनी सेवा भाव दाखोवन दिल्यार तांगेले आशीर्वाद मेळटा. आणि तांगेल त्या आशीर्वादान प्रीतीन ते आमकां देवाल सेव करचें भाग्य मेळटलें. आणि कशी ते गोपीचंदना भितरी कृष्ण आशिल्लो तशी आमगेले गुरुवर्याले आमी केन्ना शरण वचून तांगेली प्रीतीची पात्र जाता ती त्या प्रीती भितरीची आमकां ते देवाल अनुभव जावचे मेळटा देवाल स्वाम्याल आशीर्वादान म्हणून हें एक तत्व तांतूं आमी शिकून घेवं येता. आणि हें एक व्हड मना वर्स आशिल्लो विशय. ही दिव्य जावन आशिल्ली लीला केन्ना आमी उडगास दवर येता हे कॅप्टन ऑफ द शिप आनी मध्वाचार्यान कसले की आमकां एक पंत सिद्धांतीक रुपार कशी हें संसार म्हण पळयल्यार हें एक तत्व उडगास दवरल्यार आमकां आध्यात्मीक जिवनांत तो आत्मोद्धार करून मुखारसून वचचे खातीर ही काणी आमी उडगासार दवरता. तशींच देवाक मुखारसून तांणी घेवन वता ती. आणि देवाक मुखारसून घेवन वताना मध्वाचार्याल भयणी आशिल्ली ती कल्याणी देवी म्हणून
आणि मध्वाचार्याक देवान घेऊन येताना कल्याणी देवी ते दर्शन घेता उडपी श्री कृष्णाला आणि मध्वाचार्याला आणि ते दर्शन घेताना तीन ते रचन करचे असके लघु वायू स्तुती म्हणून मस्त कडेन म्हणचे असं काशी मठ संस्थानांतूय मध्याना पूज जल सिद्धाकाची हे लघु वायू स्तुती म्हणचे असं आणि हे सान रुपारी मध्वाचार्य स्वाम्यानी सगळ्या अवताराचे कसंत मुख्य विषय असं हे लघु वायू स्तुतीन तूच कळता म्हणून सांगितलं असं हांव संक्षिप्त रूपात सांगता वासुदेवम सदानंद तीर्थम नंदसंदोह संधानशीलम स्वामिनं सच्चिदानंदरूपम नंदयामो वयम नंदतीर्थम म्हळ्यार वासुदेवम सदा कृष्णाला भक्तींत लीन जावन आशिल्लें सदा नंद तीर्थम नंदसंदोह संधानशीलम म्हळ्यार आनंदाचे मग्न जावन आशिल्लें आनंद तीर्थ स्वामी सच्चिदानंद स्वरूपी स्वामिनं सच्चिदानंदरूपम तसले आनंद तीर्थ स्वाम्याक आम्ही ओट्टू मेळून प्रसन्न करूया म्हणून हे स्तोत्रांच असं दोन्हीचे श्लोक श्री हनुमंत भे कांत भाजम राघव श्रीपदां भोजभृंगम मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतम नंदयामो वयम नंदतीर्थम म्हळ्यार एकांत प्रिय जावन आशिल्लें कशी रामचंद्राल चरण कमलांत भ्रमर जावन आशिल्लें ते हनुमंताल अवतार हांनी आणि वायुदेवाले सुपुत्र रत्न मारुतीम प्राणिनाम आणि कोटी कोटी प्राण्याले प्राणवायू जावन आशिल्लें प्राणभूतम तसले आनंद तीर्थ स्वाम्याक आमी प्रसन्न करूया म्हणून दोन्ही श्लोक तिन्ही श्लोक भीमरूपं परम पीतवासम भारतं भारत शीललालम भूभरध्वंसिनं भारतीशं नंदयामो वयम नंदतीर्थम म्हळ्यार भीमरूप पंपरम पीतवासम म्हळ्यार पीत वस्त्र घालून कोण शत्रूंक भिवून सडत आशिल्लो भीमरूप पंपरम तसल ते भीमा स्वरूपार आशिल्लें भारतं भारत शीललालम म्हळ्यार महाभारतांतू भारती म्हळ्यार द्रौपदी कोण संतोष दिल्लो महाभारत भारतं भारत शीललालम आणि कोण दुष्टाले निग्रह करून हे भूमंडला दोकून वज नुणी केल्लें भूभर ध्वंसिनम भारतीशम तसल ते आनंद तीर्थ स्वाम्याले आमी उडगास करूया म्हणून सांगिल्लें आसा आणि भारतीशम म्हळ्यार भारती म्हळ्यार द्रौपदी भारतीले यजमान जावन आशिल्ले ते भीमाले आमी आनंद तीर्थ स्वाम्याले प्रसन्न करूया मागीर देवचूडामणिं पूर्णबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं पूर्णभाजां नंदयामो वयम नंदतीर्थम देवाल वै देव म्हळ्यार विंगड सकल देवाल वै देव हो वायू अवतारू पूर्ण ज्ञान आशिल्लो पूर्ण बोधम आणि कृष्ण पादारविंदैकदासम कृष्ण परमात्मा प्रधान जावन आशिल्लो दास हो म्हणून म्हळ्यार आणि मन अंत आशिल्लें पुरा चित्तचिंतामणीं पूर्ण भाजाम म्हळ्यार मन अंत आशिल्लें कसन कामना पुरा पूर्ती करतलो तसल ते आनंद तीर्थ स्वाम्याक आमी प्रसन्न करूया मायुगो मायु मायांधकार ध्वजसमार्तांड मूर्तीयमानं सज्जनानंद संदेह देनुम नंदयामो वयम नंदतीर्थम म्हळ्यार त्या टायमार मायावादाचे भारी व्हड एक प्रभाव आशिल्लो अद्वैतवादाचे आनी सांगचे आशिल्लें जगन मिथ्या म्हणून म्हळ्यार देव निराकार जावन ब्रह्म आणि आत्मा आणि परमात्मा म्हळ्यार एकच आमीच देव म्हण तसले तांणी ते मिथ्या जावन आशिल्ले परिभाषान ते वेदशास्त्राचे अनुवाद केलेलो आसा तसले ते मायावाद म्हळ्यार अंधकाराक दूर केले तांणी मायावाद म्हळ्यार ते जगन मिथ्या म्हणटले प्रचाराक कुतंत्र जनान ते अंधकार भोवन सगळे अंधकार केलो ते तसल ते अंधकाराक तांणी ध्वंस करून तांगेले सूर्य समान ते ज्ञान पुरा जना दिल्लेलें म्हणून सांगिल्लें आसा सज्जनानंदसन म्हळ्यार सज्जन जावन आशिल्ले भक्तांक भारी संतोष तांणी पावयलो तसल ते आनंद तीर्थ स्वाम्यांक आमी प्रसन्न करू आणि लास्ट श्लोक इंदिराकांतमानंद मूर्तिम सुंदरी मंदिरा मिंदुकांतिम दासमेकं तथा तत्वदीपम नंदयामो वयम नंदतीर्थम म्हळ्यार लक्ष्मी कोण भरतार असो आनंद रूपी सुंदर रूपी श्री विष्णूले
आणि लक्ष्मी देवीका आनंद दितलो. सुंदरी मंदिरा मिंदू कांते दासमेकम तथा म्हळ्यार लक्ष्मी आणि नारायणाल प्रमुख जावन दास आसा. दासमेकम तथा तत्वदीपम. आणि यथारूप ते कसं शास्त्रांत बरयलेलें पळय, यथारूप जावन ते तत्व सांगतलो. म्हळ्यार कसं नाही तांगेलो अर्थ काण म्हळ्यार ते अद्वैतवादाचे म्हणजे ते विंगड अर्थ काण नाही. शास्त्रांत तू कसं तत्वच पळय ते यथारूप सांगिलें. तत्वदीपम यथार्थ रूप तत्व सांगतलो. कसले मध्वाचार्य स्वाम्यांक आम्ही प्रसन्न करूया. आनंद तीर्थ स्वाम्यांक प्रसन्न करूया. सो तांगेल भयणीनच हे कल्याणी देवीन हे लघु वायुस्तुती बरयल्लें आसलें. आणि हे लघु वायुस्तुतींतूच आम्ही मध्वाचार्य स्वाम्याले लिलाचे प्रमुख जावन अशें तांगेले पुरा विषय मनावर येत. मुखारसून मागेरी थंयची तांणी मध्व सरोवरार स्नान करता ती मध्वाचार्य स्वामी. आणि मध्व सरोवरार स्नान कोण तरी अभिषेक करता ती. आणि अभिषेक कोण तरी तांणी तांगेल शिष्या दिता ती की मूर्ती व्हरून अमुक जाग्यार दवरी म्हूण. जाल्यार सुरे दोगताक जणांक उकळेल ते जाल्यार आतां तांगेल 30 शिष्यांक वयता देव उकळू जायना ते. म्हळ्यार अभिषेक करतरी ते देवाले सन्निधी आनीक वाडून आयली ते कृष्णाल परमात्माले. आणि मध्वाचार्य स्वाम्याक कळत काय की देवाल मन अंतस की तांणी तांक उकळ व्हरका म्हणून. आणि मध्वाचार्य स्वामी सुलभ रितीर उकळता ती. त्यांची 30 जणां ओट्टू मेळून त्या विग्रह उकळू जायनाशिल्लें. मध्वाचार्य स्वामी स्वयं चांग रुपार उकळता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्या मूर्ती शास्त्रा लेखार पडलेल्यार कृष्णाल मूर्ती म्हळ्यार परफेक्टच काय. एक तर कृष्णान सांगिल्लें ते अवतार दाखयलेले आणि रुक्मिणीन पळयली तशी विश्वकर्मान ती मूर्ती केलेली आसा. आणि तसल ती मूर्ती परफेक्ट आशिल्ली. आणि ह्या देवाल खेळ पळया ती कशी देवकीले दर्शन जाल्लें. रुक्मिणीन विश्वकर्मा सांगलें तांक दोकून अर्जुन आयलें. आणि अर्जुनाल दोकून आतां मध्वाचार्य स्वाम्यान ते उडपीन ताची प्रतिश्ठा करून कशी देवान मध्वाचार्य स्वाम्याल करून सेव करून घेतिल्लो आसा म्हूण पळयत. आणि त्या टायमार ते प्राण प्रतिश्ठा जाता तेन्ना ते टायमार ते पुरा शास्त्र वय ते चिके विपरीत जावन आशिल्लें पळय. ते तंत्रसार म्हणटात पळय ते एक जावन गेलेलें. आणि त्या टायमार मस्त सकट तांत्रिक जावन आशिल्लीं काय. तांणी ते कशी करची पुरा ते सिस्टम तांणी तांगेल कसं की अनुवाद करून ताका एक करून घालेलें आसा. म्हळ्यार वैदिक रितीर न्ही कसं की अवैदिक जावन आशिल्लें त्या टायमार. आणि त्या टायमार एक व्हड तांत्रिक आशिल्लें काय त्या क्षेत्रांत मरदित्तया म्हणून. आणि तो तांत्रिकान हे पुरा विधी आसा पळय कशी देवाले स्थापन करची त्या विधीचे अशी न्हय म्हणून. कशी कृष्णाक जरासंधान अशी समनी तशी समनी म्हणून सांगचें आशिल्लें तशी त्या प्रकार हो मरादित्तया म्हणून तो त्या क्षेत्रार येवन मध्वाचार्य स्वाम्या चॅलेंज करता काय तुम्ही करची विधी समनी म्हणून. आणि त्या टायमार मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेलो वाद करून तांकां पूर्ण रुपार पराजित करचें आसा. आणि ते पुरा ते ज्ञान अपास येता म्हणून सांगिल्लें आसा. तो आमी ह्या पळयत की मध्वाचार्य स्वाम्यान वेदांग इतिहास पुराण मीमांसा न्यायशास्त्र यज्ञशास्त्र मंत्र तंत्र पुरा रुपार ते शास्त्र अपास स्थापन केलेलं आसा. ताका सांगचें आसा सुमध्व विजयांतू नच मध्व समो गुरु म्हणून. म्हळ्यार मध्वाचार्य स्वाम्या म्हणजे कोणी गुरु ना जायन येदोळते म्हणून. म्हळ्यार पूर्ण रुपार तांणी कसन ते करूंक जावका ते पुरा दिलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि त्या टायमार ते व्हड एक यज्ञ जाता म्हळ्यार प्राण प्रतिश्ठा पशी फूट ते यज्ञ जाता. तेन्ना तांगेलो सान आसतना एक टिचर आशिल्लो तागेलो पूत आसता. तागेलें नांव वासुदेव तोट्टनिलया म्हणून. तो थंय येता काय यजमान जावन ते यज्ञा बसच्याक. मात ते यज्ञा बसताना ताका जोर मात्या दूख सूर जाता काय. जोर मात्या दूख सूर जाताना ताका ते बसच्या जायना म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना ते वर्णन केलेलें आसा की मध्वाचार्य स्वामी येवन तागेले मात्यां हात लायता ती म्हणून. आणि मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेले मात्यां हात लायले चित्ताक ते वासुदेव तोट्टनिलयाले मात्यां दूख कशी वता जाल्यार हात लायिल्ले ते पावरारी ताका कितलीकी फुडें जन्म फुडा उडगा आसत काय. आणि कशी तांगेले मध्वाचार्य स्वाम्याल दयेन तांगेले देवाले गुरुल कृपेन तांकां ते आजी ते उडपासी कृष्णाले प्राण प्रतिश्ठाचे यज्ञांतू बशी भाग्य मेळ्ळें कितलीकी जन्माचे म्हूण ते पुरा तांकां क्षण भितर ते पुरा दिसून येता म्हणून सुमध्व विजयान सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार वर्णन केलेलें आसा. आणि मध्वाचार्य स्वाम्यान मागीर तत्वशास्त्र हें पुरा दाखोवन दिलेलें आसा. म्हळ्यार तंत्रशास्त्र म्हळ्यार
ते कशी आम्ही कसं सिद्धांत ते प्रॅक्टिकली लाईफांत कशी अप्लाय करचे, तत्वशास्त्रय तंत्रशास्त्रय दोन्ही मध्वाचार्यान सांगून दिलेलें आसा आणि त्यांनी बरयलेलें ताका मुखारसून सांगचें आसा की तंत्रसार संग्रह म्हणून तांणी बरयलेलें त्या पुस्तकां सांगचें आसा. म्हळ्यार तातूंत देवपूजा कशी करचें, होम हवन, प्रतिमा कशी करचें, देवस्थान कशी बांदून घालचें, प्राण प्रतिष्ठा कशी करचें, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा कशी करचें, संप्रोक्षण कशी करचें, तत्वन्यास हे पुरा मध्वाचार्य स्वाम्यान डिटेलारी तांगेले तंत्रसार संग्रह म्हणून आणि आयची दिवसांत वयता पुरा कसं फॉलो जाता आसा तांगेले ते तंत्रसार संग्रह दोकोनूची म्हणून ते पुरा वैष्णव संप्रदाय ते फॉलो करता आसा, पूजा विधी दोकून पुरा तशी जाता आसा म्हणून. सो त्या प्रकार तेंची ते मायावाद ते निमित्त ते पुरा भक्तीचे लक्षण पुरा निपून गेलेलें तांणी पुरे हे तत्वशास्त्र आणि तंत्रशास्त्र सांगून ते पुरा अपास्थापन करता ती. आणि त्या टायमार पशु हत्या जाता आशिल्ली यज्ञ त्या वेळी तांणी बंद करयतात की कलियुगांत हे पशु हत्या करून ते यज्ञ करचें सम न्ही म्हणून त्या टायमार खंय जावचें आशिल्लें त्या वेळी बंद करयतात ती. आणि ते तत्वशास्त्र आणि तंत्रशास्त्र तांणी स्थापन केलेलें आसा त्या प्रकाराची जी आजी काही ते उडपा मठा स्वामी तांगेले अष्टमठा देखून लास्ट 800 years देखून त्यांची फॉलो जाता आसा. 4.5 घंटे पुरा ते स्वाम्यान मध्व सरोवरात स्नान करून पूज जातरी तांणी कसले प्रसाद ग्रहण करतात. त्या टायमार मध्वाचार्य स्वाम्यान त्या 8 संन्यासी जनांक सांगिल्लें की तुम्ही ह्या प्रकारात पूज कंटिन्यू करका म्हणून. आणि त्या टायमार सुरे स्टार्ट जाताना पुरा जनाला चान्स 2-2 महिने नंतर येता म्हणून सांगिल्लें. मागीर मुखारसून एक स्वल्प काळ नंतर वाडीराज स्वाम्यान म्हळ्यार ते भक्ती प्रचार करचे ते 2-2 महिने गॅप आसता निमित्त ते एक तांकां सेटल जावचें जायनाशिल्लें. ताका वाडीराज स्वाम्यान मागीर ते 2 महिने आशिल्लें 2 वर्स केल्लें. ताका आज एकय ते सिस्टम आसा की 2 वर्स नंतर पर्याय चेंज जाता. म्हळ्यार फुडें 14 महिने नंतर ते चेंज जाता आशिल्लें आतां 14 वर्स नंतर चेंज जाता. वाडीराज स्वाम्यान अबाउट 1510 हे सिस्टम स्थापन केलेलें. सो त्या प्रकार हे मुद्दू कृष्णाले सेवा त्या टायमार तुकून तशी चलता आसा म्हणून आमी पळयता. आणि मुखारसून हे उडपा मठा स्थापन करून पुरा रुपार ते तंत्रशास्त्र तत्वशास्त्र ताजे स्थापन करून पुरा बरोवन जातरी मध्वाचार्याक दिसता की म्हळ्यार वेदव्यास देवान तांकां सांगिल्लें न्हय की ते सुरेश पंतांनी गीता भाष्य सांगिल्लें. ह्या पंतांनी ते ब्रह्मसूत्रा वयरी भाष्य बरयलें न्हय. मध्वाचार्य स्वाम्याक दिसता की आतां ब्रह्मसूत्रा वयर बरयलें भाष्य त्या वेळी हांवें वेदव्यास देवा वचून दाखोवका म्हणून. आणि ह्या पंतांनी 35 लास्ट टायम वतालें जाल्यार ह्या पंथात तांगेले ओट्टू 35 संन्यासी तांगे शिष्य तांगेले ओट्टू येतात बद्रिका आश्रमांत मध्वाचार्य स्वामी ओट्टू म्हणून सांगिल्लें आसा. सत्य तीर्थ उपेंद्र तीर्थ पुरा 35 संन्यासी शिष्य तांगेले ओट्टू बद्री येतात ती दोन्ही पंथा वताना. आणि मस्त सकट चंद चंद घटन जावचें आसा म्हळ्यार मुख्य जावन अशी घटन सांगता जाल्यार इतले सकट घटन सांगचें आसा तातूंत कळटा तांगेले हनुमंत भीम जावन अशी त्या मध्वाचार्याल स्वरूप वय कळटा. सो मस्त सकट काणी आसा. आज एक जावन 2 काणी सांगून आयची सेशन एंड करता. सुरेत आनी थंय देखून बाद सरताना महाराष्ट्रा येवन पावता ती. त्या टायमार ईश्वर देव तो महादेव म्हणून त्या एरिया देवगिरी एरिया क्षेत्राचे राय आशिल्ले. आणि त्या रायाल एक ती म्हळ्यार तागेले बुद्धी समनाशिल्ली म्हणटात पळय तांकां कसां करचें म्हळ्यार त्या क्षेत्रा देखून कोण पास जाता यात्री असतात पळय तांगेल करण खंडूचके म्हळ्यार कसं पुरा सरोवर बांदून घालचे म्हळ्यार ताका दुड्ड दिवन काम करूच नाका म्हळ्यार कोणीय पुणी थंय देखून वतात पळय तांकां धरचे काय आनी सांगचे तूं आतां काम कर का हांगा न्हय जे हांव तुका सोडा म्हणून. त्या प्रकारार तांणी सांगचें म्हणून सांगिल्लें आसा. सो ते ईश्वर देव रायाक मध्वाचार्यांनी तांगे 35 जन शिष्य येताना तांकां पुरा जना सांगता काय तो तांगेलो तो कोण कमांडर आशिल्लो सैनीक आशिल्लो की तुमी आतां खंडूका हांगाची हें प्रथा तुमी खंडून मुखारसून वचचे तर हेजे सोडा म्हणून. मध्वाचार्य स्वामी तेजस्वी आशिल्लो न्हय तांणी त्या सैनिकाक सांगतात की तुगेलो राय आपोवन सोडी म्हाका तांगेल्या उलोवका म्हणून. मध्वाचार्याल तेजस्वी पळोवन तो सैनीक वचून ते ईश्वर देव रायाक आपयत की आनी मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की पळय हांव संन्यासी जावन आसा म्हाका हें खंडूचें न्ही कशें म्हूण कळना जाल्यारीची खंडूचें न्ही कशें म्हूण कळना तुमी कोरून दाखयतात म्हाका म्हणून. तेन्ना
तांकां ना म्हणू जायना के ते रायाक तो खंडूचे दाखयत के खंडूचे सूर कोण दाखयत के आनी मध्वाचार्याले ते एक सिद्धी आशिल्ले ते सिद्धी म्हणजे वशित्व म्हूण ते सिद्धी म्हळ्यार कोणाकरण कसं कोरोवका जाल्यार ते सिद्धीन कोरो येता ते मध्वाचार्य स्वाम्याले ती सिद्धी आशिल्ली आनी तो तो राय आशिल्लो पळय तो खंडूचे सूर केल्यार बंद करना के आनी मध्वाचार्य स्वामी आनी तांगेले ओटशील शिष्य तांणी मुखारसून चमकतात के आनी तागेले सैनीक कितलीं जन पुरा राय सांगतात के बंद करया ती सांजवाळ जाल्ले म्हळ्यार खंडूच बंद करना के तो खंडितावत के म्हळ्यार त्या प्रकारारी मध्वाचार्य स्वाम्यान तांगेली सिद्धी आनी तांगेली लिला दाखोवची आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनीक एक लास्ट एक काणी आयकून स्टॉप करता मुखारसून वताना तांणी त्या टायमार ते गंगे लागीं येताना थंय कोणी ते त्या टायमार ते पार करचे येनाशिल्ले ते जलालुद्दीन खिलजी ते राज्य आशिल्लें आनी जलालुद्दीन खिलजीलो पूत मुखार तो अल्लाउद्दीन खिलजी सो कोणाक ते विंगड जाती जनाक थंय देखून पार करून येवचें सोड आशिल्लीं ते मध्वाचार्य स्वामी तांगेले शिष्या सांगतात म्हळ्यार खंय दोण आनी कांय ना थंय म्हळ्यार ते सायड येवचें का ना कोणी मध्वाचार्य स्वामी सांगतात की पुरा जन शिष्यांक की मेगेले हात धरया ती म्हणून आनी पुरा जन एकल्या एकल्याक हात धरतात के आनी तांणी न्हंयच्या वयर चमकून ते न्हंय पार करून येतात ती म्हणून आनी ते जलालुद्दीन खिलजीले पुरा सैनीक पळोवन आश्चर्य जाता ती की कसले नमुने शक्ती म्हूण तांणी न्हंये वयर तकून चमकून आयली ती म्हणून आनी तांकां घेवन मागीर ते सीदा खिलजीला घेवन वतात की खिलजीक सुरे आश्चर्य जाता के म्हळ्यार तागेली सैनीक इतली क्रूर आशिल्लीं ती की कोणी त्या सायड आयल्यार तांकां मारून घालता आशिल्लीं ताका ते खिलजीक दिसता के हांक जिवंत कशें आसा बाबा हांनी मेगेली सैनीक इतली क्रूर आसा ती की कोणाक ह्या सायड आयल्यार तांकां कोणाक मृत्यू दिताची आनी वांचून कशी व्हरली ती म्हणून आनी त्या प्रकारान ते उलयतना तो अमीर खुशरू म्हूण आसा त्या टायमार तो व्हड पोएट तो तागेले आतां एक पुरा सगळ्यात पोएट्री आसा त्या टायमार अमीर खुशरू ते खिलजी लोट बैसून आशिल्ले आनी मध्वाचार्य स्वामी ते पर्शियन लँग्वेजान फ्लुएंटली त्या पर्शियन लँग्वेजान खिलजी ओट उलयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मध्वाचार्य स्वाम्यांक म्हळ्यार टायम वेस्ट करनासी मुखारसून वचूंक आशिल्लें बद्री वचचें ताका थंय खिलजी तांकां रॉयल ट्रिटमेंट दिता आनी सांगता की तुमी आमगे लोट राबूका स्वल्प काळ म्हूण म्हळ्यार तितले इम्प्रेस जावन तांगेले एक प्रभाव आसता मध्वाचार्य स्वाम्याले की तांगेले कशी एक प्रकार स्वभाव असो क्रूर असल्यार ते मध्वाचार्य स्वाम्याले कांय तांकां करूं जायना आनी तांगेले स्वागत सत्कार करता ती आनी मुखारसून थंय देखून वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो ह्या प्रकारार मस्त सकट लील आसात मध्वाचार्य स्वाम्यान व्हड व्हड वना भितर देखून चमकून वचचें आसा तेन्ना चोर डेकायत असल मस्त सकट जनान येवचें आसा तांगेले वयर प्रहार करचे आसा आनी कसनेपुणी करून मध्वाचार्य स्वामी कशी चुकयता ती आनी तांणी चुकयतना ते कशी चोरांक कसं शिक्षा दिता ती तांतूल तत्व कसं हें पुरो आमी मुखारसून शिकुया आनी आपास बद्री वचून वेदव्यासाल दर्शन घेताना वेदव्यास देव तांकां कसं सांगता मुखारसून ब्रह्मसूत्र भाष्य म्हणटरी आनी मुखारसून तांणी मागीर हस्तिनापूर कुरुक्षेत्र पुरा कडेन वचचें आसा वारणासी गोवा आनी केरळा पुरा कडेन वचचें आसा आनी खंय वता ती थंय तांणी तांगेलें भारी एक छंद लील करून दाखोवचें आसा मुख्य जावन आशिल्लें सांगता आसा जाल्यार इतलें सांगून म्हळ्यार टायम जालें हांव हांगा राबयता सो मे बी एक सेशन न्ही आनी 2 सेशन वय करचें पुरो जाल्यार हें मध्वाचार्य स्वाम्यालें भारी छंद जावन आशिल्लें लीला आमी आयकुया आमी तांगेल्या प्रार्थना करुया की कसन तांगेलें तें एक महान चरित्र व्यक्तित्व आसा आनी आमकां आशिर्वाद दिवका तांगेल्या लिलान थंय प्रवेश करचें तांणी आमकां भाग्य दिलेलें आसा आयकुचें तशें तें आयकल मात्रान आमकां पुरा जना बरें जावन भक्तींत मुखारसून वचून तांगेले आशिर्वाद मागून घेवया कसं उलयलेलें चूक केसल्यार क्षमापण करून दिवका तुमी पुरा जनांना हांव हांगा राबयता तुमकां एक 2 मिनिट कोणाक कसं कॉमेंट करका और कसं सांगता जाल्यार शेअर करूं येता हें सेशन मे बी 1 मोर सेशन और 2 मोर सेशन्स करचें पुरो इतली सकट चांग वस्तू आसा आनी कसं शिकयता आमी अंत दोकून मध्वाचार्य स्वामीलांत सो सेशन हांगा एंड करता ज्योतिकिनी माताजी तुमी मुखारसून कंक्लूड करूं येता हरे कृष्णा आयची सेशन मस्त स्पेशल सेशन आशिल्लें प्रभुजी एक्चुअली प्रति सेशन स्पेशल आसता
जाल्यार आयचे सेशनान ज्या ज्या कसन कवर जाल्या त्या बारी लायक आसले. जशी उडपी श्री कृष्णाला दर्शन जालें मलपे आनी पुरा तीर्था विशय आमकां कळ्ळें. तशीच मध्वाचार्याल जे एक विशेष विशेष लीला आज आमकां आयकुचें मेळ्ळें. जशी तांगेल गुरु समेत तांगेले शिष्य जावन तांकां जे दिव्य ज्ञानाचे जे तृष्णा आशिल्ले ते जशे तुम्ही सांगले मिठ्ठा उदकान तान वचना, तर अशी तांगेल गुरु तांगेल शिष्य जाऊन ते दिव्य ज्ञान तांगेल्या देखून ग्रहण करतात. अशी पुरा विशेष विशेष लीला जे आमकां आयकुचें मेळ्ळें. मस्त व्हड भाग्य आमगेले. कोणाक कसने प्रश्न जावं कसने कमेंट करचेस वा? प्रभुजी तुझी वायु स्थिति में अशी वर्धित आशिल्ली अर्थ गोतना कसं नाही गोतना अशी प्रभुजी आज तुम्ही अर्थ सांगून आमकां मस्त खुशी जाली. कसं नाही मिनिंग गोतना आशिल्लें. थँक्स प्रभुजी. हरे धन्यवाद. कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आता ह्या विशयान प्रभूजी म्हाका एक रिक्वेस्ट करची आशिल्ली तुमकां. ह्या ज्या लघु वायू स्तुती आशिल्ल्या ते अर्थ सकट तुमगेला रेडी असल्यार तुम्ही ग्रुपार घाला. जय तशी रेडी ना असल्यार तुमकां केन्ना वेळ मेळत तेन्ना ते तुम्ही तयार करून ग्रुपार घाल्यार सांग जय. आशिल्लें. जय हरे कृष्ण. आणि कोणाक असं सांगचेस वा? हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. एक्चुअली आमी कितले इस्कॉनांत बलरामाक इम्पॉर्टन्स दिताची तितले हांगा उडपी मठांत बलरामाले देवस्थान बलरामाले पूजा ताका तितली इम्पॉर्टन्स आसता. असं माताजी त्या वडबांडेश्वर देवस्थान पळयल्यार थंय स्थापन केलेलं आसा आनी जगता जाल्यार वय आता जस्ट जनरली एक कॉमेंट करचें म्हळ्यार कलियुगा प्रभावा निमित्त पुरा कडेन चिके ते फुडें म्हणजे तो वैभव आणि ते भक्तिमयी जावन आशिल्लें ते वातावरण चिके उणी जगता आसा. ताका आमगेल तशें कोणाक देवाल भक्तींत रुची आसा आमगेले एक प्रकार ते दायित्व जगता की ते पुरा रुपात ते फुडें मध्वाचार्य स्वामीले चैतन्य महाप्रभू मनांत कशें आसा त्या प्रकार ताजे वैभव अपास स्थापन करून ह्या देवाल विशयी भक्ती विशयी आमी एकल्या शेअर करून ताजे एक प्रकार पुनर्स्थापन करता म्हळ्यार ते आमगेले एक दायित्व सी जगता. सो एक इम्पॉर्टन्स असं वय जाल्यार कलियुगा प्रभावान पुरा चिके चिके उणी जगता त्या एक प्रॉब्लेम आसा. हरे कृष्ण प्रभू. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. भारी खुश आम्ही मणिपाल असली तशी उडपा आम्ही प्रति वार वचू श्री कृष्ण मठात असं करा तशी वडापाव आम्ही ते आम्हाला मूर्ती प्रार्थना केलेला त्या पण दूर म्हणून उडपी कृष्ण वार आहे एक दिवस शनिवार जाऊ आयतार जाऊ रब्बीले त्यांची एक वार एक इतली नॉलेज नाशिल ताचे विषय नाही मध्वाचार्य सगळं गोत झालं आज सुमार सगळं विषय कळले भारी खुश झाले संतोष झाले पुढतो कोण तसे जाऊन उडपा असताना मी कृष्ण मठान तो कृष्णा प्रार्थना करचे पुढतो कोण व्यास इतले नमुने कृष्णा खंडी तुकून पुणे त्या कड्याकड पास पण पळयतात नाही बारा एक पण पुणे होत तशी एक आता ऐकत ना भारी खुश दिसता आमगेले फुडली तुकून ह्या केला भारी संतोष झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाक असं सांगचेस की जशी आता माताजी म्हणल्या की आमगेल समाजान आमगेल समाजात मस्त व्हड भाग्य आसा की मस्त पुरा अशी परंपरा आमकां मेळ्ळ्या आणि रितरिवाज प्रकार आमी ते करून येताची पण ताजे मागशीचे हेतू आमकां केन्ना कळना किंवा ताजे विशेष कसन आसता ते आमकां कळना पण अशी भक्तां मुखांतर जेन्ना आमी आयकता ती तेन्ना हगूर हगूर आमकां तातूंत रुची येता. धन्यवाद प्रभुजी. तुमकां मस्त धन्यवाद. आता मी माया माताजी श्रीमती माया नायक हांगेल्या कडनं 9वा अध्याय 12 स्तोत्राचे ऐकूया. माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकपडना माताजी? वय वय ऐकपडना वय वय. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत वाताचार्य विरचित 12 स्तोत्रम् अथ 9मोऽध्यायः.
अतिमत तमोगिरि समिति विभेदन पितामह भूतिद गुणगण निलय शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् विधिभव मुखसूर सतत सुवन्दित रमा मनोवल्लभ भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् अगणित गुणगण मय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणम् अपरिमित सुख निधि विमल सुदेह हे विगत सुखेतर भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् प्रचलित लय जल विहरण शाश्वत सुखमय मीन हे भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् सुरदिति जसुबल विलुलित मंदरधर परकूर्म हे भव मम मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् सगिरीवर धरातल वह सुसुकर परम विभोद हे भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् अतिबल सूत हृदय विभेदन जयेन्द्र हरे मल भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् बलमुखदिति स्तुत विजय विनाशन जगदवनाजित भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् अविजित पुनृपति समिति विखंडन रमावर वीरप भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् खरतर निशिचर दहन परामृत रघुवर मानध भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणम् सुललित तनुवर वरद महाबल यदुवर पार्थ भव मम शरणम् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण रमा रमारमणम् दितिसूत मोहन विमल विबोधन परगुण बुद्ध हे भव मम शरणम् शुभतम कथाशय
परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणं कलिमल हुतवाह सुभग महोत्सव शरणाद कल्कीश भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणं अखिल जन विलय परसुख कारण परपुरुषोत्तम भव मम शरणं शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण राम रमारमणं इति तव नुतिवर सततरतेर्भव सुशरणमुरु सुखतीर्थ मुनेर्भगवन् शुभतम कथाशय परम सदोदित जगदेक कारण रम रमारमणम् इति श्रीमदानंदतीर्थ विरचित द्वादश स्तोत्रे नवमोऽध्यायः. या नवा अध्यायांतो मध्वाचार्य म्हणतात कसं म्हणारे योगिंक ज्ञान जावन आशिल्ले पर्वताचे गात्रा इतले अज्ञानाचे राशी भेद केलेले पितामह जावन आशिल्ले ब्रह्माक महदैश्वर्य प्रदान केलेले सर्व गुण निलय जावन आशिल्ले ज्ञानानंदादी सर्व गुणांक आश्रयभूत जावन आशिल्ले परम सर्वोत्तम सदा प्रकाशमान जावन आशिल्ले जगत्याक कारण जावन आशिल्ले त्या रमारमण म्हळ्यार लक्ष्मीपती कृष्णाक शरण येता म्हणून मध्वाचार्य अंतू सांगतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भारी छंद झाला. रम रमा रमणम भारी सुंदर अतिशय सुंदर असं जशी प्रभुजीन सांगले मध्वाचार्य म्हळ्यार मधुर आशिल्ले सकट भक्ती विषय ज्ञान त्यांनी आमकां दिला. मधुर आशिल्ले देव मधुर तागेल विषयान सांगता तांगेल भक्त मधुर आणि त्यांनी जे सकट द्वादश स्तोत्र रचना ऍक्च्युअली बद सांगचे माझे फूड केन्ना हांव आयकनी आशिल्ली पण आजीची 7 अध्याय 8 अध्याय आणि 9 अध्याय म्हळ्यार परमोच्च आनंद तुम्ही दिता आसात आमकां. हरे कृष्ण. धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्ण. आता सगळ्यांक विनंती म्हळ्यार की जशे आम्ही दोन सेशनाचे फूड आयकलेले आज 3 सेशन आयकले 4 सेशन जाव 5 सेशन जे आसतले ते कोणी मिस करचा नजर सगळ्यांनी जॉईन करून या मध्वाचार्य लीला आम्ही फुऱ्या जणांना ऐकूया. आता आयच्या प्रोग्राम एंड करचे टाइम आयला. 3 पाटी आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नेक्स्ट आयतारा सेशन अंतु वापस मिळूया. धन्यवाद सगळ्यांना. हरे कृष्ण.